विक्ट्री अगेन अँड अगेन विक्ट्री आमचीच न्ही आमच्या फूल पॅनलाची आमी म्हणजे लँडस्लायड विक्ट्री आमची म्हणूं येता आमी लायनीन आमी जिखत आसा सगळे बरे मार्जिनानूय अशें न्ही की आमी खंयचेच काठार जिखता अशें ना आमी बरे वचून जिखता म्हाजे सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा बाबुशाक जेणे म्हाजे विश्वास दवरलो आनी आपल्या पॅनलाक म्हाका दवरलो तेजे हांव आभार मानता पार्टीक भारतीय जनता पार्टीक तेंचे आभार मानता देवाचे आभार मानता सगळे आमचे फॅमिलीचे सगळे फ्रेंड सर्कल आनी जे दीस रात मेन आमचे कार्यकर्ते दीस रात वावुरले डे फ्रॉम बिगिनींग फॉर्म भरता तेन्ना पासून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं उदय बाब एक जो तुजो आदलो मित्र जो सुरेन फुर्तादा सो ट्रेलिंग म्हणून आयकपाक येता सो वॉट यू लायक टू से ऑन पळय आमी कालूच आमी स्टार्टींग तुमकां म्हणिल्लें आमी तुम्ही आमकां प्रश्न केल्लो ज्या दिसा फॉर्म हे केलो की सुरेन बाब तुम्ही डिफीट करूं शकता का म्हणून आमी जाल्यार कित्याक जावचो ना आमी ट्राय करतले आनी आमी ट्राय केली आमी सगळ्यांनी आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांनी सारकें बरें काम केलें बरें प्रत्येकाक आमचें जें डेव्हलपमेंटाचें काम आसलें आमी त्या लोकां फुड्यान घेवन गेले ओपोजिशनान कांयच तुमकां सांगपार कांय नासलें एक तेंच्यांनी एक नॅगेटीव प्रचार केलो आनी तेंकाच तो माल पडलो हय बाबूश म्हाज्या बरोबर भोंवला बाबूश म्हाज्या जी म्हाका न्यू एरिया जी म्हाका एड जाल्ली ती एरियेन बाबूश म्हाज्या बरोबर भोंवला एक विषय आसलो मदीं की ऑपोजिशन हेजान एक दुसरी गजाल पळय मेयराचे एक अशें रेसीक कोणूच ना जे कितें बाबूश ठरयता जे कितें पार्टी ठरयता ते फायनल शेवट एकटोच मेयर जातलो कोणूच आमच्या तशे भितर आमच्या भितर कसलेच मतभेद ना कसलेच कोण रेशीक ना जे कितें फायनल डिसिजन जातले तेका सगळे जाण एकवटान काम करतले शेवट काम इम्पॉर्टंट जो लोकांनी विश्वास दवरला त्या लोकांक विश्वासाक आमी पार्ट हें जावंक जाय आमी विश्वासाक हें जावंक जाय पार्ट हें जावंक जाय म्हाजी लीड 198 वॉट टेरा न्ही वॉट टेरा बरं 198 म्हटली न्हू कितके टर्म आतां कितकेवी टर्म तुजी म्हाजी पांचवी टर्म फिफ्थ टर्म म्हणजे तूं सिनियर आतां मोस्ट पळय हितून सिनियर ज्युनियर कोण ना आमच्या ज्युनियरान सुद्दां बरें परफॉर्मन्स दाखयला माझा प्रश्न आहे का तूं आतां सिनियर आहा आतां जे चडशे भुरगे आहा ज्युनियर सो तांकां तूं म्हणजे प्रशिक्षण म्हणजे गायडन्स हे आसतलेच न्ही आमचे एक्सपिरियन्स काम जाता न्ही गायडन्स हे आसतलेच आतां आमी लोकांक जे प्रॉमीस केला लोकांक जे आमी कितें सांगलां ते आमचे आतां ड्युटी हे 5 वर्सांक आमी काम करून दाखोवंक जाय आमी अशेंच आमकां अशीं मतां पडूंक ना जे ऑपोजिशन सगळ्याक जाल्ले कोणाक सोडनासतना सगळ्याक जाल्ले सगळे पार्टीक जाल्ले सगळ्याक जाल्ले तरी आसतना आमी सारके बरी व्हडली विक्ट्रीन आमी नेक्स्ट इलेक्शनाक फायदो जाता साहजिकच